काणकोणात जवाहर नवोदय विद्यालयांत भुरग्याक मारलो म्हणून भुरग्याच्या आवय बापायन पुलीस कंप्लेन केल्या. घरच्यांक फोन केलो म्हणून खंयच्याने भुरग्याच्या कांसुलार फुलयली, फाटीरूय मारली. आपल्याक 3 फावटी मारला म्हणून तो भुरगो सांगता. पुलीस कंप्लेन करून आवय बापायन भुरग्याक नवोदयांतल्यान काढलो. ताका खंय नवोदय सेफ दिसना. विद्यालयाची बाजू आयकतले जाल्यार प्रिन्सिपल उलोवंक सोदिना. कितें जालें, तो न्यू जॉइन जाल्लो आसा. खंय तें 9th स्टँडर्ड नवोदय स्कुलाक काणकोण. सो ताका कितें जालें, न्यू आसा म्हण तांकां एक हें दिल्लें आसा फोन करपाक घरा कडेन 3-4 म्हयने. तो मातसो डिस्टर्ब आसता न्ही, भुरगे न्यूज जॉइन म्हणून जुलयाक जॉइन जालो तो जुलय 15 तारखेक. सो ताका फोन करपाक परत हें मागपाक लागलें. फोन मागपाक ट्राय केली तेणें, फोन मागपाक दितालो पयलीं. खूब फाटी पयलीं ताणें मारला फोन मागता म्हणून. कोणी मारलो तो हेमंत, तेजेर हांवें कंप्लेन केल्ली आसा. वॉर्डन. सो तो एका भुरगे ल्हान आसले म्हणल्यार यंग एज 14 वर्साचो तो. सो तो कितें ते घराची याद येतली तेंच्यांनी व्हायस प्रिन्सिपलान हें केल्लें आसा कितें तुमी जेन्ना फोन मागता 3-4 म्हयने तुमकां आमी एलाव करतले म्हणून. तो ताणें मागपाक गेलो, बाबा रेडी फाल्यां येतलो काय ना म्हणून फोन करपाक. हय, फोन करपाक. ताका रातचें दिवना आनी दनपारां सुमार ताणें कितें केलें, सकाळीं परतो विचारलें ताणें. सकाळीं उठता न्ही ते 6:30 सकाळीं वचून ताका सराक आपल्या फोन करपाक म्हणजे संडे तें फोन करपाक दिवना. ताणें गेलो प्रिन्सिपलान केन्ना यो म्हणलें ताका. सो प्रिन्सिपलान भुरग्यांक सांगता प्रिन्सिपल. आनी ताका कळ्ळें दिसता प्रिन्सिपला कडेन वचून फोन घेतलो म्हणून. ताका कितें केलें ताणें, थंय आपल्यालो हितून तो क्वॉर्टर्स आसता ते इतले वयर आसता, नो सकल इतले वयर आनी इतले वयल्या सांगून वयर क्वॉर्टर. आनी ताका हात घातले आनी काना धरून वयर काडलो. कानाचे मार्क हे कितें आसा जाणा, हे आयज सोमार मंगळार हो कान आनी हो कान. तेजो कानय कितें आसा जाणा, हे कानाक लागून हांवें पयलीं हें केला GMC हांगच्यान व्हरून चॅकअप केला. आतां कानाक होल आसा म्हणून म्हाका हेल्थाक सांगिल्लें. बट हेल्थाक सांगलें म्हणून GMC गेले आनी चॅक केलो, रिपोर्ट सगळें आसा. ताणें सांगलें कान व्हेरी सेन्सिटीव. आनी हो सर आनी कितें केलें ताणें तुका? सर कितें हेका धरलें उडा उबारलें. आनी कितें केलें ताणें? आनी थापट मारलेलें. खंय थापट मारलें? कित्याक लागून कितें सांगपाक लागलो? तो प्रिन्सिपला कडेन फोन कित्याक केल्लो काय म्हणून वचून क्वॉर्टर्सा कडेन गेलो म्हणून. ताका लागून ताणें कान पयलीं ओडले, मागीर गालाचेर 6 थापटां मारली आनी फाटीर 1 थापड मारलें. मागीर तुवें कितें केलें? मागीर काय ना, मागीर धाडले. मागीर तेन्ना डॅडीक फोन केल्लो ताणें म्हाका फोन केलो. मागीर हांवें काणकोण पाविलो. ताका खबर ना कितें हांव अनएक्सपेक्टेड विजीट दिलें बीन. आनी म्हाका कांय सांगना तो, कांय करूं ना, कांय सांगू ना. हाका हांवें डिकी उगडलें, जेवण हाडिल्लें ताकाच दिलें. हो जेवता फाटले दिसा हांवें डिकी उगडली मारुती काराची. पळय जाल्यार हाका कलर लागिल्लो तांबडो. हांवें कलर कसलो लागला रे, गिरावला, कांय सांगना. मागीर हांवें परत विचारलें, सारकें सांग म्हणलें कितें जाता आमकां कळपाक म्हणलें. सरान दुकान काडलें दोळ्यान. हें आसा पयलींच म्हणल्यार तें अशें चलता भितर. अशें पयलीं बी मारलेलें तूं केन्ना? हय. आनी दुसरे भुरग्यांक मारता? कितले फाटी मारला? खूब फाटी. कोण दुसरे भुरग्यांक मारता? तोच मनीस मारता? मारता? हय. तूं कितले फाटी मारलेलो पयलीं? म्हाका आतां एका मेळून 3 फाटी जाले. पयलीं कित्याक लागून मारलेलो पयलीं? कितें आतां सिली मिस्टेक कितें थोडे कितें दुसऱ्याच्या बेडार बसले कान ओडटात तो. दुसऱ्यांच्या आतां मातशें दुसऱ्यांच्या बेडार बसले 25 काय 50 सिटअप्स काडपाक सांगता. नाल्यार कितें मिस्टेक होच एक मनीस सांगता काय दुसरी टिचर्स बीन सांगता? सद्या वॉर्डन तोच आहे. वॉर्डन. बट ताका दुसऱ्या कडेन एक्सपिरियन्स ना न्ही, दुसरें कितें चल्लां तें. तेजें नांव कितें? हेमंत शुक्ला. हेमंत शुक्ला. आतां तुमी भुरग्याक कितें काडलें हितूंतल्यान? हांवें आयज काडलो. म्हाका अनसेक्युअर दिसता. ब्रिक्साक लागून दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान लोकां खातीर रूट बदलला. 14 ऑक्टोबर ते 17 ऑक्टोबर मेरेन ट्रॅफिक इस्टर्न हायवे वयल्यान डायवर्ट करतले. म्हणजे लोटले, रावणफोंड, मडगांव. वेर्णा ते मडगांव हायवे फक्त डेलिगेट्सांक उक्तो आसतलो. सोमारा मडगांवां एडिशनल कलेक्टरान खात्यांची मिटींग घेतली. I will also request you to tell people or public to make use of that highway. Which highway? The Ravanfond, that everybody should move on that, because when dignitaries are coming here, when the warning cars go, there will be no movement on that highway. So if they move on the Ravanfond, your Bori in Lotoli, Agasai, Kortali, Agasai and off, nobody is going to stop them. But if they come on these, then there is a problem. Which way? Yeah. Mean Penjim to Margaon. These coming to Margaon. Penjim to Margaon. No, Verna to Margaon. Verna. Because then they are coming this side. So that can be used
freely without any obstruction. The electricity people will be there on duty for 24 hours to see that the uninterrupted supply is given. आणि कोण कोण अधिकारी आशिल्ले ऑफिशियल्स आणि कोण कोण आशिल्ले मिटिंग From all departments. जे पडे डिपार्टमेंटान लागता तितली आशिल्ली. That was the first time in this history that all the departments are coordinating and doing it. हे पयलीं अशें जायच नासलें. But at least for BRICS, in the name of BRICS, if all coordinate and do it, I think everything can be done. या ब्रिक्स फुटबॉल आसतले हांगा पटवाडा If it is there, then we will have to be there. Give them preference. ताजे खातीर ट्रॅफिक आनी खंयच्यान वचचें Traffic will be the same route. रावंड What we have been following for ISL will be the same route which will be followed. Same parking areas. मडगाव फातोडा वाठारात काम नेटान चल्ला. फायर ब्रिगेड झाडां बेडून रस्तो निवळ करतात. आणि झाड मारपा कारण म्हणजे कितें आमकां ते ब्रिक्सा लागून ब्रिक ते आतां सगळे प्रेसिडेंट बी ब्रिक्स राजला सगळे प्रेसिडेंट येवपा आहा आनी ताका लागून क्लीन करूंक लागला. क्लीन करूंक म्हणजे कितें न्ही फायर ब्रिगेडी सांगला सो फायर ब्रिगेडीन आतां एक्सपोर्ट ट्री काटर घेयला तेगे पेमेंट आहा ते एक्सपोर्ट ट्री काटर घेवन आमी काम करता. अजून बेनावली एक पावले आमी थिंगा सोडून आतां हे इम्पॉर्टंट काम म्हणून येवता पयलीं ते मेन रोडा एक्चुली व्हॅन आसना ते सगळें फूल काम करून जाय. आतां ताका एक काम करपाक कातरपाक बरो टायम लागता इतलें इजी ना ते. मुरगांव नगराध्यक्षाचो वॉर्ड नंबर 12 जळारांक बरोच मानवला. व्हांवत्या गटारांनी सध्या त्या वॉर्डांत जळारां पुसतात. वॉर्डांत एक एक करून मलेरिया आनी आतां डेंग्यूचे केशी येवंक लागल्यात. लोक म्हणटा कंप्लेनी केल्यो तरी कोण कांयच एक्शन घेवंक तयार ना. वॉर्डाचो नगरसेवक नगराध्यक्ष दीपक नायक सध्या व्हॅकेशनार. ताका खंय पडूनच गेल्ले ना. गटारांत इतले किमसां भरल्या कोणूच तेंचे करपाचो मनीस ना. आमी कितें करपाचें सांगा तुमी. म्युन्सिपालिटी कळ्ळें तुमी म्युन्सिपालिटी कळ्ळें म्युन्सिपालिटी कोणूच ना न्ही कोणा सांगपाचें आमकां तें कळना रे सांगपाक. किरात किमसां किरात कोणाक न्हिदोंक दिना उठोंक कोण काय पळयना. मेन रस्त्यारूच गटारा आनी किमसां भरल्या थंय पळय टॉयलेट चेकअप ते वाड्याल म्हणटा सगळ्यान कंप्लेंट दिला कोण एक्शन घेना. म्हणल्यार हिंगा पळोवप कोण न्हू धरू. स्वच्छ भारत म्हणटा स्वच्छ भारत म्हळ्यार कितें ते क्लीन करप न्हू तश्यो धरप. गटार पळय आतां किमसां फाल्यां म्हणटा तुमी डिंगो जाले. डिंगो जावपाक कारण कितें एका कारण न्हू तुमी एक्शन घेना काय पळयना. कोण पळयतलो आतां गरिबांक काय काम ना काय ना. એટલે येवन म्युन्सिपालिटी चेक करपा जाय कित्याक बाबा क्लीन आनी हो रस्तो असो न्हू मेन रस्त्यारूच आहा गलीन काय ना कितें एक्शन घेवपा जाय. मागता गव्हर्मेंट जाता तितले बेगीन यांचे एक्शन घेवन हे गटर क्लीन करपा आनी टॉयलेट एक वेलकम कडेन. की वजह से यहाँ इतना मच्छर आते हैं कि यहाँ पर बैठने को नहीं हो रहा बिल्कुल भी और कोई सुनने वाला नहीं कोई देखभाल नहीं यहाँ पर. इतले सगळे चालू असताना वॉर्डाचो नगरसेवक नगराध्यक्ष दीपक नायक वेकेशनार. सीओ म्हणटा नगरपालिकेन खंय तजवीज केल्या. शक्यतो परी प्रयत्न करत आसा. आता 1-2-3 केसीस जाले हे हांव मान्य करता आनी हाजे खातीर आमी प्रोविजनय केल्लें आसा. आनी दुसरें म्हाका तरी पटना की आमी पळयना किंवा लोकांचे हे एलिगेशन आमकां पटना कित्याक आमी प्रत्येक वॉर्डांनी कावन्सिलराक आपोवन वखद दिला. फॉगिंगय चालू आसा. आमचें मशीन काय बेकार एक दीस उरना आनी आमी आतां परत लोकांचे स्पेसिफिकली एका प्लेसीर मारपाक जाय जाल्यार हांव आज हे प्रोविजन करता. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेऊया एक ब्रेक.